दिगंबर बाब नमस्कार. दिगंबर बाब हांव धाकटो आसतना न्हू म्हणजे पणजे नॅशनल थिएटरा कडच्यान बी वयतालो पळय तेन्ना अशें थंय पोस्टरार बी पळयतालो अशें एम म्हणून आसतालें बीन म्हणजे ए अदरवायज ऑल्सो इज ए गुड कॅटेगरी. हो प्रश्न हांवें मुद्दाम विचारला कित्याक मूड चॅक करपाक मूड बरो आहा फुडलो प्रश्न विचारता. दिगंबर बाब काल राती पळयतालो हांव राहुल गांधी टीव्हीचेर उलयतालो. तो उलयना, तो बरगळटा. अशें तुमी म्हणटा डायरेक्ट आतां म्हणजे तुमी मनांतल्या मनान काँग्रेस पक्षाचो रेजिग्नेशन दिला तर. आज परिस्थिती कितें आसा? आयज परिस्थिती म्हणजे 8/2 - 1. दिगंबर बाबाच्या मनान काळजान सद्या कितें चलना कितें आसा? असंतोष. असंतोष म्हणजेच BJP हेडक्वॉर्टर्सा कडेन वचपाची वाट थंयच सुरू जाता. मोदी परत PM जालो जाल्यार आय विल नॉट बी सरप्रायज. म्हणजे हे वचून कळटा की तुमी सामकेंच काँग्रेस सोडल्या मनान तन मन धन तुमगे सोडलें. कितें उलयता तुमी दिगंबर बाब हें? लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. लेट अस बी दिगंबर बाब लेट अस बी. 6 सप्टेंबराक तुमी दिल्ली गेल्ले पण तुमी म्हणटा की आपूण दिल्ली वचूंकूच ना. पळय हांव आजूय तेंच सांगता. अरे दिल्ली गेल्लो जाल्यार गेल्लो कोणाचें कितें वयता इतलो डिफेन्सीव कितें जाता तूं गेल्लो जाल्यार गेल्लो मरे. हांव 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 कित्याक डिफेन्सीव जावं? पण तुमच्या दिल्ली ट्रिपीचो बोर्डींग पास स्टुडंटाक मेळ्ळा पळय 6 सप्टेंबर एअर एशिया दिगंबर कामत हे पळय सगळ्या हितून. दिस द बिगेस्ट फ्रॉड. आनी फ्रॉड तुमचे बोर्डींग पासाचे डिटेल्स आसा आमचे कडेन. आय एम मेकिंग एन एलिगेशन. दिस द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द एलिगेशन. म्हणून हांवें म्हटलें की तुमी दिल्ली वचूंक ना. पण म्हाका एक सांग आपलोच बोर्डींग पास असो टीव्हीचेर पळोवपाक मेळ्ळो तुमकां कशें दिसलें? हांव हांव अजाप जालो. बरें दिल्ली वचून तुमी अखिल भारतीय पॉलिटिकल एग्जामिनेशन पास जाले काय पास जावंक ना? पास जालो. पण आमकां आयकपाक येता की अमित शाह तूं नाका म्हणून. ही 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 खरी वस्तुस्थिती. आतां इतलो बोवाळ पडला की तुमची BJP एंट्री डिनाय जाता. दिगंबर बाब इज युअर पॉलिटिकल इमेज एट स्टेक ऑर इट इज डिग्रेडिंग द डायस्पोरा ऑफ द इमेज इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी विथ द नेगेटिव्ह एंटिसिपेशन ऑफ द पार्टी? म्हाका कांय फरक पडना. हांवें एका इंग्लिशीन येदो व्हडलो क्वेश्चन विचारलो आनी हेजें आन्सर येदेशें म्हाका कांय फरक पडना. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हो हिंदी में लगता है आजकल दिल्ली बहुत आ जा रहे हो सर.